केंद्रीय पर्यटन आणि बंदर राज्यमंत्री श्रीपाद नायक आणि पर्यटन मंत्री रोहन खौटे आणि मुरगांव बंदर न्यासाक भेट दिली। थंय तांणी नौकायान पर्यटनाचेर आणि पर्यटन वाडोवपाच्या दृष्टिकोनातल्या हेर प्रकल्पांविशीं चर्चा केल्ल्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खौटेन सांगले। क्रूज बर्थ आणि हेर पर्यटनाच्या विकासा खातीर केंद्रान मुरगांव बंदर न्यासाक 125 करोड रुपया मंजूर केल्ल्याचे केंद्रीय पर्यटन आणि बंदर राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान सांगले। आजची मिटिंगेत दोन विशयावर आशिल्ली। कितें आसा टुरिजम MPT गोवा गव्हर्मेंटाचें कोऑर्डिनेशन जावपाची जाय अशें मिटींग आनी म्हणून फॉर एग्जांपल आज आमची क्रूज टुरिजम जो आसा हांव टुरिजम आसतना एक जेटी दिली ती ऑलरेडी जाली। आज परत आमी क्रूज टुरिजम मातसो एक्सपांड करपाक करता आनी एक जवळ जवळ आमी 125 कोटी रुपया ह्या सगळ्यांक दिल्ले आसा। जे काम क्रूज टुरिजमाचें काम चालू आनी मोठ्या प्रमाणात टुरिजांक हाडप तेन्ना गोंयचें टुरिजम आसलो म्हणून टुरिजमाक ताका एकठांय करपाक कोऑर्डिनेट करून तांकां तातूंतल्यान दोगूय एकत्र जावन खुबश्यो गोश्टी बऱ्यो करूंक शकता, बेगीन काम जावंक शकता। Shooting, you need to have a concept which can sell and with the right tourists coming in. So ropeway जावं, port जावं, cruise tourism जावं, ideas असतात. When we keep talking to every stakeholder, अशें न्ही की सगळ्याकडे जातले काय न जातले. We need to see what is low hanging. We need to see what can be done fast. 5 वर्साच्या काळात टुरिजम कशें इम्प्रोवायज करपाक जाय आनी ताजे खातीर आमी कितें करचें पडटा इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर. वी हॅव बीन मिटींग एवरीबडी. श्रीपाद भाऊ मिनिस्टर ऑफ टुरिजम आनी पोर्ट आशिल्ल्यान आनी ही हॅज बीन गिवींग एबल सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर थ्रू हीज ऑफिस इन टर्म्स ऑफ टुरिजम टू अस इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्किम्स. इट बिकम्स बेटर की पोर्टाचें आनी टुरिजमाचें एक आशिल्ल्यान वी नीड टू सी हाव बेस्ट वी कॅन गेट गोवा एज अ प्लेस what we are looking for in terms of tourism as a proper destination.